सरकारान सोऱ्याची दुकानां रातची 9 बंद करपाचो निर्णय फाटीं घेवन 11 मेरेन वेळ दिवचो। लिकर शॉपां 9 बंद केल्ल्यान होलसेलरांक धंद्याक 30% मार बसता। फक्त होलसेलराकूच न्ही, सरकाराची एक्सायज येणावळ बुडटा। गोंयभर परमीट बुकांची शॉर्टेज आसा। परमीट बूक बेगीन दिवचे। परमिटां घेवन सुद्दां टुरिस्टांक चेक नाक्याचेर एक्सायजाचो स्टाफ लुटता म्हूण गोंय लिकर ट्रेडर असोसिएशन सरकारा मेरेन पावलां। एक्सायज पालवी आयुक्ताक तांणी शुक्रारा निवेदन दिलें। We have the main reason today is the timing issue. आमचे 2 वरां टायमिंग जे आसा जें कमी केल्लें आसा। हाजेर प्रत्येक डिलराक 30 ते 40% सेलान वाड पडिल्लो आसा आनी हाजो डायरेक्ट परिणाम इवन गोंयकारांचेर जाल्लो आसा। आज तुमकां जर एक बियर घेवपाक जाय जी तुमी 50 रुपयांक आमचे कडल्यान घेता ती तुमकां आज बार्रांच्यान 70-80 रुपयांक घेवची पडटा। हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें। मुख्य म्हणजे परमीट बुक्स जे परमीट इशू करता टुरिस्टांक ते बुक्स जे आमचे रिक्वायरमेंट 4 ते 5 बुक पर वीक आसा तो आमकां फक्त एक बुक दिता। डिपार्टमेंटान आतां आमकां जस्ट असिस्टंट कमिशनरान सांगलें की प्रिंटींग प्रेसान प्रॉब्लम आसा म्हणून। सो आमी मागता तांचे कडेन की टू टेक दैट इशू विथ द प्रिंटींग प्रेस डायरेक्टर। रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे पुलीस टुरिस्टांक हॅरस करता। जे गोवा एक्सायज डिपार्टमेंट परमीट दिता, रेल्वे पुलीस थंय तांचे कडल्यान एक्सटॉर्शन चालू आसा। रेल्वे पुलीस म्हणटा हें परमीट वॅलीड ना आनी तांकां बॉटल्स व्हरपाकूय दिना, वयल्यान पयशे घेवपूय चल्ला। गोवा एक्सायज ऑफिशल्स एट द बॉर्डर्स, पोलें बॉर्डर, मोलें बॉर्डर आनी पत्रादेवी बॉर्डर आमकां डायरेक्ट कस्टमरांनी फोन करून सांगिल्लें आहा की 100 रुपया डिमांड करप चल्ला म्हणून। इन स्पायट ऑफ हॅविंग परमीट एंड ओन्ली 2 बॉटल्स वी हॅव डिमांडेड एन एन्क्वायरी इंटू दीस मॅटर। 30 जुना मेरेन गजाली जाग्यार पडल्यो ना जाल्यार लिकर ट्रेड बंद दवरपाची शिटकावणी गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशनान दिल्या। आमकां इफ बाय 30th of June our demands are not met, we will have to go for a total shutdown of Goa liquor industry. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख। जुनांतल्यान मोसमी नुस्तेमारी बंदी आदींच मार्केटांतल्यान नुस्त्याक उजो पेटला। नुस्तेमारी बंदीक आठवडो आसतनाच मार्केटांनी नुस्तें ना जावंक लागलां। 2 दीस जाले गोंयच्या मार्केटांनी नुस्तें कमी जालां। ताका लागून प्रेसूय बरोच चडला। नुस्तेकार म्हणटात हवामान खराब जाल्ल्यान खंय बोटीक दर्यांत वचपाक मेळना। मात कांय दिसां भितर जुना सावन नुस्तेमारी बंद येवपाची आसतना बाजारांतलें नुस्तें ना जावंक लागिल्ल्यान लोकूय दुबाव घेतात। 2 दिसां सावन गोंयच्या बाजारात नुस्त्याची उणीव जाल्ल्यान बाजारात प्रेसय वाडला। प्रुडंटान ह्या प्रकाराक लागून गोंयच्या कांय बाजारांनी नुस्तें कितलें वाडलां ताचो सोद घेवपाचो यत्न केलो। पणजे बाजारात नुस्त्याचो प्रेस पळयात। बांगडे 200 रुपया किलो, सुंगटां 400 ते 500, पापलेट 1000 ते 1200 रुपया मेरेन, विसवण 650 ते 750, ताल्ले 300 रुपया किलो। वाऱ्याक लागून येयना। वारो जालो भायर म्हणटकूच कशें येतलो इसवण? वारो जातलो इसवण येयना चड। म्हणजे बारीक बारीक नुस्तें आहा पळय तें कित्याक व्हरता लोक बावडो। म्हारग पापलेटां तर सापूच म्हारग। भायलें नुस्तें म्हणल्यार म्हारग आसता येता पळय तें। आमचें गोंयचें नुस्तें सवाय आसता। मार्केटान कमी आहा नुस्तें। कमी म्हणजे वारो जाता न्हू। आतां वारो स्टार्ट जालो। पण आतां हे चड येना, अशें येता पूण आतां कित्याक नुस्तेंच मेळना दर्यान। आनी आतां ट्रॉलर पासून गोंया पासून वयता तें नुस्तें चड लागना। कांय ना, थोडें लागता आनी नुस्तें म्हारग जाता। मागीर थोडें लागलें म्हणटा म्हारग जाता आनी चड जाल्यार सवाय जातालें। पूण आतां म्हारग जाता न्हू, तें लोक थोडो व्हरता। मडगांवच्या बाजारातय नुस्तें हाताभायर गेलां। होलसेल फिश संघटनेचो अध्यक्ष म्हणटा हवामानाक लागून नुस्तें उणें जालां। शॉर्टेज न्ही, मातशी वेदर चेंज जाला ताका लागून जालें। आनी आयज एक दीस कितें आसा न्हू, प्रेस्तार आसा न्ही, थर्सडे म्हूण लोक खायना म्हूण थोडे पयसची गाडी येवपा ते येना, ते स्टॉक धरून एक फाल्यां हाडटा, फ्रायडे हाडटा। आतां मालवण जे आनी गाडी येवंक ना तर ना, आयिल्ले एक गाडी 2 गाडी ते कितें जाता, फ्रायडे रेट उणें आसता न्ही, सामकें उणें आसता म्हणजे गिराक आसना न्ही, गिराक आसना। बट नॉर्मली अशें जायना न्हू त्या दिसा। ना, नॉर्मली केन्ना केन्ना जाता। आतां दीस इज एक्चुअली मेन रिजन म्हणटा न्हू वेदर चेंज। बाजारात नुस्त्याची उणीव जाल्ल्यान म्हापशाय नुस्त्याचो प्रेस बरोच वाडला। 500-800 रुपया नुस्तें। 100 रुपयांक 2 जिते ते आमचे गोमडचे ते त्याला जरूर दियो कोई त्यांना वास्कोतय नुस्त्याच्या बाजारात नुस्तें कमी जाल्ल्यान वास्कोकारांचे हाल जाल्यात। बोटी काय ना नुस्तें? बोटी काय सारखें नुस्तें ना मरे। कित्याक खातीर ना? कितें बोटी नुस्तें ना, नुस्तें उंचे आसतलें। पोन्या वचोन पोन्या पडटलें येताय।
पेट्रोल घालून घालून नुस्त्याचे रेट किती आसा रेट ते भाशेन म्हारग रेट. नुस्तें मारपाचेर रोखडीच वर्साची बंदी लागू जावपाची आसा. नुस्त्याची उणीव ताचे पयलींच जाल्ल्यान गोंयकारांक बरेच लुकसाण सोंसचें पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आगोंद दर्यावेळेर फाटल्या 15 दिसां सावन 19 गोरवां मेल्यात. गोरवां एक एक करून मरतात. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान गोरवां वीक बादा जावन मेल्या म्हूण दाखयता. अशें पयलीं केन्नाच जावं ना म्हूण थळावे उलयतात. लोक म्हणटात थळावे असल्यो गजाली केन्नाच करचे ना. हें कर्म शेकवाल्यांचे आसूंये म्हूण थळाव्याक दुबाव. मेल्ली गोरवां कोणाची ती अजून कळूंक ना. 19 गोरू मेली टोटल. आनीक हेजो आमकां पोस्टमॉर्टमाचो जो रिपोर्ट सांगता जी कॉपी पुलिसे हाती आसा तें पॉयझन म्हणूनच तांणी रिपोर्ट दिला सर. म्हणल्यार अशें दिसता की हें लोकल करूंक शकना. कित्याक लोकल पयलीं शेत रोयताले, पोरसूं रोयताले, भाजी रोयताले. म्हणटकर म्हाका जाल्यार हितून लोकलाचो कोणाचो हात आसा अशें दिसना. जरी तर हें कोणें केलें एक शेकवाले अशें करूंक शकता. कित्याक तेंचो धंदो घडये पिड्यो जाता आनी घडये हें तेम सिजना टायमार कित्याक केलें ना. जरी तर तेमचेच खंय तर कोटेजी मदीं वचून तर मेले जाल्यार न्हू हो तेमकां एक इफेक्ट येता आसलो. ताका लागून तेमी एंड ऑफ द सिजन अशें केलें म्हणून म्हज्यान म्हणपाक जाता. ह्या गोरवांचेर एक्शन घेवपा जायें आनी बराबरूच अशें करून मरपूय म्हणल्यार हें सारकें न्हू. जरी तर कोणाकूय जरी तर लॉस जाता जाल्यार तेणें पंचायती मुखार नदरे हाडचें ना जाल्यार खंय कंप्लेन करचें, पुलिसे कंप्लेन करचें गोरवांचेर लॉस जाता म्हणून. गोरोवकार कोणाच अजून फुडें येवं ना कोण तरी फुडें येवं ना. गोरवां मरून 15 दीस जाले तरी पंचायतीन विशय फुडें पाविल्लो ना. अजून कागाळूच नोंद करूंक नाशिल्ल्यान थंयच्या नारायण देसायान काणकोण पुलीस आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन प्रकरण पावयलां. गोवंश रक्षा समितीन हातून लक्ष घालचें म्हूण तो उलयलो. गाय हे सारकें प्राण्यांक अशें करून विश घालून मारप हें समथींग खूब म्हाका हें दिलें. कोणी मारले अशें दिसता तुमकां दुबाव आसा? दुबाव म्हाकाय आसा कारण अशें केन्ना जालेंच ना. एक मार्क दोनूच जनावरां अशें मरप की तांकां मारलें आसतलें. मारूंकूच जाय. हें कोण तरी शेक ओनरांनी गायीचेर ही आज पाळी येयल्ली आसा. आनीक आमचे गोप्रेमी जे पळय नागरीक आहा तांचे त्या जसो सपोर्ट मेळूंक जाय त्या पयसून आमकां मेळना. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेवया एक विराम.